का तुम्ही सेव्ह करता आसा ती प्रेझेंटेशन शेअर करता. सो पुरा जनाक स्वागत आसा. मागीर कोण युट्यूबार रेकॉर्डिंग पळयतली तुमकांय स्वागत आसा सेशन. भागवत पुराण कोंकणी टिमाक मुरलीधर प्रभू आनी फुल टिमाक धन्यवाद आसा की हे इतले चंद कोण हे 7 दिवसाचो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आसा. आनी आनी हे किंचित रुपार सेव करता जाल्यार हे बाकी तुमी दिलेलो आसा. सो पुराय जनाक आयची व्हड दिवस. मस्त कडेन आजी जन आमगे समाजांतू कृष्णाले सहस्र अर्चन करून देवाक तुळशी दळ अर्पण करता आसा ती पुरा कडेन मस्त कडेन प्रोग्राम चलता आसा. तशी आज इंडिपेंडन्स डे इंडियाचे. सो आयचे 4 दिवसांतू देवाले प्रार्थना करून हे कंक्लुडिंग सेशन हे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरीचे अंतू मुखार सर. जय कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. स्वामी कंक्लूडिंग सेशन आरायली ती त्यांचे विषय युजफुल असं म्हळ्यार ते प्रॅक्टिकल असल्यार मात. सो हे भगवद्गीताचे कसे न्ही ताचे अर्थ करून आमी ताचे प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्स कशी पळोवं. खंयचे एक प्रोफेशनान तुवें आमी सांगतात ना डॉक्टर जालें तुका तागेलें कशी जीवन चलता म्हळ्यार तागेली प्रॅक्टीस कशी चलता असो. प्रॅक्टीस म्हळ्यार कसं की एक प्रॅक्टिकल असो. तशींची आमी आयचे भगवद्गीताचे दिव्य जीवनशील ज्ञानाक आमी प्रॅक्टिकली आमगे लायफान तूं खंयची पॉयंट्स आरी एप्लाय करूं येता त्या म्हूण पळय. क्विक रिकॅप करता म्हूण जाल्यार आमगे 5 सेशन्सांतू हे पुरा टॉपिक्स कवर केलेले आसा. हॅपीनेस देखून देवाल एक्झिस्टन्सा देखून आमी कोण आमगे स्वरूप कसें न्ही देव म्हळ्यार कितले देव आसात कोण आनी कसं एक पंथ चांग जनाक वय कश्ट येता असल पुरा विशयारी आमी हे सेशन्स कंडक्ट केलेले आसा. आनी भगवद्गीतेचे 5 मेन टॉपिक म्हळ्यार आमी सांगिल्लें आमी कवर केलेलें जीव ईश्वर देवाल विशय प्रकृती काल आनी कर्म. आनी तांतू आमी हे पुरा क्वेश्चन्स आन्सर करचे ट्राय केल्ले की आमी कोण आमी आमी खंय आसा ती आमी हे संवसारांत आसा ती आनी संवसारांत विंगड विंगड जावन शाश्वत जावन आशिल्लो आत्मा ताचे इच्छा आनी कर्मा अनुसार 84 लाख स्पिशीज विंगड विंगड येवनी देखून जन्म घेता आसता ती जन्म घेता आसता ती म्हणून. आनी आमी ते एग्जाम्पल पळयलेलें की कशी एक पंथ एमनिसिया जाता एक पंथ कसं एक शॉका निमित्त कोणाक उडगास विसरून वता जाल्यार मागीर डॉक्टर्स ताका ट्रिटमेंट करतना हगूर हगूर एक विशय सांगून तागेलें तागेलें मेमरी आपास हाडटात तागेली स्मृती शक्ती आपास हाडटात. तशींच आमी हें पळोवया की आतां आयच्या दिवसांत आमी टॉपीक कसन आमी प्रॅक्टिकली कोरयत खंयच्यान आमगेलें आध्यात्मीक स्मृती आमगेल्या आत्मा विशीं आमगेली चेतना कशी उडगास येता. कशें अर्जुनान सांगलें नष्टो मोह स्मृती लब्ध्वा भगवद्गीता आयकतरी. आनी देवानं सांगचें आसा की देवानं ती शक्ती दिवची म्हणून सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो
मत्त स्मृती ज्ञानम अपोहनम च. सो आमकां तें एक शाश्वत जावन आशिल्लें तें एक आध्यात्मीक विशयाक कशी हें कळटलें. आनी थंय देखून आमी पडलीं कसं जाल्यार की थंय की आमकांच इंडिपेंडंट जावन एक देवा सोडून जीवन करूं तसलें आमकां एक इच्छा येयली. ताचे निमित्त आमी विंगड विंगड जल्म घेता आशिल्ले. आमी एग्जाम्पल ट्रीट केलेलें की शॉपिंग मॉलां वचून मस्त ड्रेस ट्राय केल्यार आमकां एक पद सॅटिस्फॅक्शन आसच ना. तशींच आमी विंगड विंगड जल्मांत घेता आसत विंगड विंगड ड्रेस चेंज केल्या म्हणजे घेता आसत जाल्यार आमकां तें सॅटिस्फॅक्शन मेळना. आणि हे काला प्रभावारी आमी डिस्कस केलेलें की आमी विंगड विंगड कर्म विकर्म करता आसतात. आणि तो दोन फिलॉसॉफी आमी डिस्कस केलें की आशिल्लें की पुरा देवाल भाग्यांत बरयलें त्यांचे जेवचे आमी कांय करूं जायना. आनी विंगड लेखार लेखेचे आमी कसन करता त्यांचे जाता. जाल्यार आमी तें एक फार्मर शेतकरी एग्जाम्पल घेवन पळयलें. गद्द गद्द कोसूचें आमगेलें कशी तो फार्मर गद्द कोसून तें बी घालता जाल्यार देवाल दयना पावस येवचें. ताकाची आमगेल कसन कर्म करचें आसा आमगेलें कर्तव्य करता जाल्यार देवाल दयन ते साथ दिसता की ना ते देवाल वयली. आनी पुरा आमी जन्मांत आयल्यार वय पुरा नमुन्याचे पुरा खंयचेय असो जन्म घेता ती मागीर व्हड जाता ती आनी मागीर म्हणटात पळय ताजे चेडूं जाता ती आनी एक म्हणटा ओल्ड एज येता म्हातारपण येता आनी मृत्यू म्हणजे ह्या पुरा चेंजीस आमगेले देहा जाता आसता. आनी आमगेले कर्मीक रिएक्शन जाल्यार करी आमकां एक म्हणटा कुडले खंयच्या विशयाक कर्म मेळटा एक म्हणटा आमकां फल ह्या जन्मान न्हय ताच्या अनेक जन्मांत मेळचे साध्य आसा. जाल्यार आमी पळयता खंयच्या परिस्थितींत आसल्यार देव खंयच्या रुलारी टायड अप ना ताका पुरा गोत्त आसता ऑमनिसियन्स ऑमनिपोटंट तागेले सर्वशक्ती आसा आनी तो ऑमनी बोनोवेंट म्हूण सांगी तो पुरा कशी म्हळ्यार प्रिती दवरता आमगेर वयरी आनी आमी कितले केलेले चुकी ते पळयना जाल्यार आमगेले उद्धार कशें जाता तसले म्हणून जाल्यार हे पुरो विशय केले तरी आमी आनीकय आमगेलें श्रद्धा निश्ठा वाडून येवंक आमगेलें कर्तव्या खातीर. सो आमी म्हणटात पळय की कसलें जत्ता आसा तेन्ना आमी देवाल वयर विश्वास दवरता आमकां ताचेर मना वचचस ना की अशें पुरो जाल्यार ताचे खातीर ती प्रार्थना म्हणटात पळय कसन आमगेले कंट्रोलांत आसा देवा ते आमकां करची शक्ती दी कसन आमगेले कंट्रोलांत ना ते आमकां सहन करची शक्ती दी आनी आमकां असल बुद्धी दी देवा की हे दोन विशयां मदें तूं आमकां डिफरन्स कळ्ळो. सो त्या लेकार आमी हे पुरो पॉयंट्स डिस्कस केलेले आनी मागीर अकर्माच्या पॉयंटार लास्टार आमी ते दोन तीन एक विशय अकर्मा विशय डिस्कस केले कशी एक आर्मीन तो असल्यार वय आमी म्हणटात पळय ताणें युद्धांत कितले की जना मारल्यार ताका पदक मेळचें पुरो जाल्यार ताणें वेकेशन आसतना तागेले नेबरां मारल्यार ताका फाशी शिक्षा जातली. म्हळ्यार आमी केन्ना एग्जाम्पल म्हळ्यार अकर्माचें की केन्ना आमी ऑथॉरिटी अंडर आमगेले जीवमान करता ती तेन्ना ताची कसनय कार्मीक इनफॅक्ट ना म्हणून तसलें की आमगेले एटिट्यूड कसो आसता की हे कसनय आमगेले विशय न्ही कशी बँकाचे कॅशियर अशें पुरो तो कितले की लक्ष कटल्यान कॅश दूड दिता खंडीत जाल्यार ताका गोत्त आसा की हें बँकाचें तागेले कस्टमर जाले दुड्ड म्हूण तागेले न्हय तें म्हूण. तशींच आमी आमगेलें जीवन केन्ना एक ट्रस्टीशीप प्रिंसिपलान की आमगे जिवनान मस्त सकट विशय आसा जाल्यार हें देवान दिलेलो आमकां म्हूण त्या लेखारी आमगेले कर्तव्य रुपारी आमी देवा वाट कनेक्ट करून आमगेलें कशें जीवन करता ती तेन्ना तें अकर्म म्हणजे आनी अकर्मा खातीर आमी विंगड एस्पेक्ट पळयलें ताचें नांव योग म्हणजे देवा वाट कनेक्ट जावचें म्हूण आनी आमी विंगड विंगड टायपाचे योग पळयलें की कशें कर्मयोग निश्काम कर्म रुपार कोरयत ज्ञान योग आमगेली बुद्धी उपयोग करून ध्यान योग आमगेले मनाचे ते अष्टांग योग म्हणून तो पुरा प्रोसेसूस फॉलो करून कोरयता आनी लास्ट तरी भक्ती योग पळयलें आनी भक्ती योग आमी पळयलें की हृदयपूर्वक करचें तें ताकाची मन कर्म हें पुरो ऑटोमॅटिकली इन्क्लुडेड आसा आनी देवूची आमी पळयलें कितले की श्लोक आमी पळयलें की देवूची रेकमेंड करता की भक्ती योग पुरा कशी श्रेष्ठ आनी भक्ती म्हळ्यार आमी पळयलें की कसं गिव अप करचें न्ही म्हणून जाल्यार एडॅप्ट करचें आमी म्हळ्यार आमगेलें कसं टॅलंट आसा आमकां कसं करता तें आमी देवा वाट कनेक्ट करून म्हणटात पळय ताचें सार्थक करून घेवचें जीवन आमकां कसं सबट्रॅक्ट करता म्हूण ना आमगे लायफान तूं देवा ऍड करता म्हूण आनी आमगे लायफान कसं कसं पुरो आसा तें झिरो जा म्हणके आसल्यार देवाक ऍड वन केल्यार ताची पुराची व्हॅल्यू वाडटा म्हणून आमी त्या पॉयंटार डिस्कस केलें.
आणि लास्ट आम्ही डिस्कस केलेलं की कशी 9 टाइप्स ऑफ भक्ती असतात ते प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. आणि ह्यांच्यात पळोव येता की आम्ही ॲक्रॉनिम ते ABCD अंडर ह्यांची पुरा देवाला भक्ती कशी करची आम्ही पळयलेलें की खंयच्या एक विशयाक एक प्रोसेस असता. डॉक्टर जावका जाल्यार वय कॉलेजा वचूका कोर्स कंप्लीट करका, आमकां हेल्थ मेंटेन करता जाल्यार आमी खंय वचून एक्सरसाइज करता, योगा करता, कोणाले गायडन्स अंडर कसं एक रोग असल्यार हॉस्पिटलां वचका पुरा जे एक प्रोसेस असता. आणि पुरान तो एक जण हॉस्पिटलान डॉक्टराल गायडन्स अंडर एक्सरसाइज करताना कोचाल गायडन्स अंडर आणि असं पुरा मेडिकलांत प्रॉब्लम तशींच आमी पळयत हें दिव्य जावन नाशिल्लें ज्ञान ह्या परंपरेंतू गुरु परंपरे थ्रू आमकां मेळटा. आणि आमी केन्ना ते प्रोसेस फॉलो करता ती तेन्ना आमी हातूंत मुखार वचून वचयत. सो आमी हें पळयलेलें की सिंपल प्रोसेस केलेलें. आतां आमी हें चारय एस्पेक्ट्स सारी पळोवया की असोसिएशन बुक्स चॅन्टिंग आनी डायट. सो हे नेक्स्ट 45 मिनिट्सांत आमी हे 4 पॉयंटा वयरी कवर करूया. सो असोसिएशन म्हळ्यार संघ. आणि संघ म्हळ्यार आमी कोणाल ओट्टू आसता ती तांगेल्या मणके जाता ती म्हणून अशें सांगिल्लें आसा की तुमी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू असोसिएट विथ म्हळ्यार तुमी केन्ना अशी एक सांगिल्लें आसा एकल्यान की तुमी खंयची 5 जणां आवट चड टायम स्पेंड करतात पळय तांगेल्या मणके जातात तुमी. सो आणि असोसिएशन म्हळ्यार केन्ना संघ ताचे एक विशेष भक्तीन तू 5 अंग सांगिल्लें आसा. साधू संघ नाम कीर्तन भगवत भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमुर्ती श्रद्धया सेवन. म्हळ्यार तूं हे 5 एक अंग म्हणटात भक्तीचे तातूंतले सुरेच साधू संघ दोनीच नाम कीर्तन. तशींच पळयलें साधू संघ म्हळ्यार असोसिएशन म्हणून सांगितलं. आणि देवाने भगवद्गीते सांगचे आसा मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च म्हळ्यार मेगेल भक्त केन्नाय मेगेलो मेगेल सेवा करता ती आणि तांकां भारी एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तुष्यंती रमंती च मेगेल आयकून म्हळ्यार असोसिएशनांत तूं साधू संघ सर्व शास्त्र कोय लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय. म्हळ्यार एक लव मात्र एक क्षण मात्रा खातीर वय आमकां देवाल विशयी आमकां भक्तान संघ मेळटा तेन्ना आमगेलें एक लायफाचें डायरेक्शन चेंज जावचें साध्य आसा. आणि केन्ना आमी एक लविंग आनी कॅरिंग कम्युनिटींत आसता ती केन्ना आमी संघांत आसता ती भक्ती प्रॅक्टीस करचें तेन्ना आमकां एक सुलभ रितेरी आमकां आध्यात्मीक जिवनांत भगवद्गीता ज्ञान आमकां कळटा वय आणि ते आमी प्रॅक्टीस वय करूत. तशी त्या गिजान एग्जाम्पल आसा पळय ती पक्षी गीज आसा तांणी ओट्टू वताना तांणी आमी ते गेजाल फॉर्मेशन म्हणून आसा तांणी ओट्टूची फ्लाय करची एक कडेन दाखोवन आनीक कडेन ते ओट्टू आशिल्ले निमित्त तांणी उणी शक्ती यूज करून फ्लाय करूं तशींच एक संघांत एक शक्ती आसा. आणि केन्ना आमी ओट्टू वचून ते वता ती तेन्ना आमकां ते खंयची एक जर्नी आसा आमगेली आध्यात्मीक जर्नी ते सिंपल जाता म्हणून पळयत. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सद्विधिं प्रीतिलक्षणम. आणि संघान तू कसन जाता एकल्या एकल्या गिफ्ट दिता ती एकल्या एकल्या गिफ्ट एक्सेप्ट करता ती गुह्यम आख्याति आमगेले मन आशिल्ले विशय सांगचे तेंचे विशय म्हणटात पळय कॉन्फिडन्सान उलोवचें एक्सेप्टींग प्रसाद भुंक्ते भोजयते म्हळ्यार आमी एकलेकारी खाऊ विंगडजना कसं एक प्रसाद दिवचे आम्ही प्रसाद घेवचे म्हणजे ह्या पुरो एक सहवस्तू म्हळ्यार एक प्रितीचें लक्षण म्हणून. आतां आमी हें नॉर्मल आतां हें खंयच्याय संघांत आसा इवन बिझनेस असोसिएशन असल्यार अशी न्हय दोग जन बिझनेसमॅन कसं बिझनेस डील करतात वय जाल्यार तांणी अशी ओट्टू मेळटली एकल्या एकल्या गिफ्ट दितली खंय हॉटेला वचून मिटींग आनी तूं ऑफिसान तूं लंच ऑर्गनायज करून ओट्टू बसून खावतली तांगेले बिझनेस विशयी तांणी एकल्या एकल्या सांगतली की म्हगेलो बिझनेस अशी आसा हें आसा म्हळ्यार हें प्रितीचें हें लक्षण आमी पळयलेलें त्या संघाचें एक म्हणटात पळय लक्षण. आणि हांतू म्हणटात पळय आमी हृदयपूर्वक जावन कसं की गुह्यम आख्याती पृच्छती संघाचे हे विशय म्हळ्यार संघ म्हळ्यार आमी विशय सांगता ती म्हणून आमी हार्टफुली सांगतात. तसन तें एक त्या पंचतंत्राची काणी आसा पळय एक क्रोकोडायल आनी मांकड फ्रेंडे जाता ती जाल्यार आनी ते मांकड वयर तकून केन्नाय ते फल काण तें क्रोकोडायला दितके खावचें लायक जातके आनी तांणी मागीर अशी फ्रेंड्स जाता ती
आणि ती क्रोकोडायल बायल एक दिवस निमगे ते आजकाल तुम्ही मस्त लेट जात येता ना ना तो मागेल एक फ्रेंड जाल्ला मांकड तो म्हणतात पळय भारी खुशी जात म्हाका तागेलो उलोवच्याक आणि ताणें म्हणटात पळय तो म्हाका लायक लायक गोडो गोडो फल काडून दिता त्या झाडार दखून आनी खुशी जाता तेच ना तिका दिसता खंय की गोडो गोडो फल खाता तो मांकड म्हणल्यार तोच कितलो गोड आसचा पुरो म्हाका ताक खावचें मन जाता आनी तागेलें हृदय कितलें गोड आसचें पुरो म्हणल्यार इतलें खातलें जाल्यार तागेलें हार्ट कितलें गोड आसचें पुरो ताका घेवन येतात थंय हे क्रोकोडायलाक चिके शॉक जाता की जाल्यार तागेले बायलेन सांगलां न्हू जायत म्हूण तो त्या मांकडाक घेवन येता की मांकड घेवन ते क्रोकोडायल घेवन वता आसतना मांकड निमगेत खंय आज ही अचानक तुगेले बायलेक कसं लायक म्हाका आपोवचें जाल्लें ताका तो म्हणटा की तो तुका सांगचें हे बद्दल तुका तिका तुगेलें हार्ट खावका म्हूण सांगलें हृदय खावका खंय म्हळ्यार कितलें गोड आसचें पुरो तूं लायक फल खाता म्हूण तेन्ना तो प्रेझन्स ऑफ मायंड यूज करून मांकड सांगता काय तशें आशिल्लें तूं सुरेश सांगता आशिल्लो न्हय हांव म्हगेलें हृदय झाडारय दवरना इलो तूं सुरेश सांगी जाल्यार हांव घेवन येता आशिल्लो म्हाका आपास घेवन वच जाता म्हूण तेन्ना आपास घेवन गेले सुद्दां तो मांकड कुठले झाडार सांगता काय आनी हांव येयना तुगेल्या हाका म्हूण वच जाता म्हूण म्हळ्यार संघान तूं आमी नॉर्मल आमगेलें बिझनेस आमी सांगतात पळय आतां केन्नाची आमकां भगवद्गीता विशय उलयतलीं और भक्तान तूं संघ जावच्या साथ दिना आमकां मस्त आमगेलें नॉर्मल लायफांत ऑफिसा वचका विंगड विंगड डिलिंग्स आसच्या पुरो जाल्यार संघ म्हळ्यार कसं न्हय खंय आमगेलें हार्ट दितात आनी खंय नॉर्मल कोर्सान तूं पुरा कडेन आमगेलें हार्ट दिवका म्हूण ना म्हूण तें एक स्टोरीच आशिल्लें सो एसेन्स ऑफ असोसिएशन म्हळ्यार आमी केन्ना ओट्टू आसता ती एक दुसऱ्याली इच्छे ट्रान्सफर जाता आमी एकल्या वयर इन्फ्लुएन्स करता ती एकल्या विशीं इन्स्पायर जाता ती सो आनी ते इन्फ्लुएन्स आनी आमगेलें म्हणटात पळय इच्छा ट्रान्सफर जाता एकल्या भितरी ताचे निमित्त आमगेलें इच्छा आमगेले फिलिंग्स आमगेलें इंटेन्शन आनी ताचे निमित्त आमगेलें कसं एक वेवहार आसता त्यावेळी चेंज जाता संघांत सो चांग संघ असल्यार चांग वेवहार जाता चांग एक्शन जातात तशें पळयता आनी अल्टिमेटली हाजे निमित्त आमगे लायफाच चॉयसीस शेप जाता ती म्हणल्यार आमी जिवनांत कसं करूं चूज करता ती ते आमगे संघा निमित्त इन्फ्लुएन्स जाता म्हूण सांगितलं ते चॉयसीस वी मेक अस म्हळ्यार आमी कसले चॉयसीस घेता ती ताजेन आमगे जिवनाचे मुखावयले आमगे भाग्य क्रिएट जाता म्हूण सांगितलं आनी आमी एक पंत दिसया पुरो की हें पुरो वय सम जाल्यार हें पुरो म्हाका तूं मुखार सून वचचें आमी गेले ते म्हणटात पळय शक्ती ना हें आध्यात्मीक विशयान तूं डिटर्मिनेशन ना म्हाका कळटा हें समज जाल्यार तूं कोर्सचेक प्रॅक्टिकली म्हाका चिके डिफिकल्ट जाता म्हूण जाल्यार हिची हें डिटर्मिनेशन ऑर हें करची शक्ती वय म्हणटात पळय संघांतू मेळटा संघांत असल्यार आमी इन्स्पायर जाता ती आनी आमकां मुखार सून म्हणटात पळय ते आमकां कसं कोरता म्हूण दिसता जगता म्हूण सांगीत तर रामायणात तूं पळयल्यार कैकई कशी मंथराल संघा निमित्त तिणें कसं एक तिगेलो वेव्हार जाल्लो तशी आमी पळयत रावणाक संघाच कितले सकळ चान्स आशिल्ले ताका विभीशणान चांग विशय सांगला हनुमंतान चांग विशय सांगला जाल्यार ताणें संघाचें ताचें म्हणटात पळय उपयोग करनी तशी सुग्रीवान चांग रुपार संघाचे उपयोग केलो ताका हनुमंतान लक्ष्मणान आनी मार्गदर्शन केलेले लेखारी ताणें चांग रुपार रामाल सेवा केली सो आतां आमी पळयता आमगेले पुराजना लायफान सिच्युएशनांत आमगेले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा ती मस्त सकट विशय आसा आमगेले कर्तव्य आसा दिनचर्याचे आमकां आध्यात्मीक विशयांत इंट्रस्ट आसा आनी कसन करचें कसन करचें ना म्हण एक पण कळना जाल्यार ही चांग संघांत आसल्यार आमकां असेल व्यक्ती देखून आमी दूर आसता ती कोण आमगेले विकनेस एक्सप्लॉयट करून म्हणटात पळय आमकां म्हणटात पळय वायट दिशांत और आधर्मीक जावन आशिल्ले खंयचे एक दिशांत डायरेक्शना वचचे नासी चांग रुपार आमकां एक रक्षण जाता म्हूण सांगीत आनी त्या लेकार आमकां कळटा आमकां कसं कोरका आमकां कसं करूं ना आमकां म्हणटात पळय मस्त सकट इच्छा आसच्या पुरो आमकां दिसता की आमी कसन करचें कसन करूं ना म्हणून जाल्यार आमी केन्ना संघांत आसता ती तेन्ना आमकां कळटा की आमी कशी रायट डायरेक्शनांत वचचेत आनी आमी कशी आमगेलें उद्धार करून घेवं खंयची बेस्ट संघ म्हळ्यार आमी केन्ना कोणालो वटू आसतना आमकां आमी इन्स्पायर जाता ती आनी एक चांग विशय कनेक्ट जातात आनी पुरा कशी व्हड विशय म्हळ्यार कसं न्हय आध्यात्मीक देव कृष्ण आमगे पुरा जनाले स्ट्रॉंग पॉयंट आसच्या पुरो वीक पॉयंट आसच्या पुरो जाल्यार आमी संघांत येवन केन्ना देवाल कनेक्ट जाता ती परमपुरुश कृष्णा कनेक्ट जाता ती तेन्ना आमगेले कसं ते स्ट्रेंथ आसा ते आनीकय स्ट्रॉंग जाता आनी कसं आमगेले विकनेस आसा ते आनीकय वीक जाता
आनी आमी छांग एक जीवन कोर्स तसं आमगेले एक म्हणटात पळय भाग्य जाता म्हणून. आनी आमगेलें कर्तव्य एक कसं आसा जिवनांतू आमकां एक चांग रुपार कशें तसं कळटा म्हणून. आमी मिनिंगफूल वस्तू चांग रुपार खंयची एक धार्मीक वस्त आसा ताची मुखारसून तांतून पडटा ती, आनी आमकां एक कसं एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. आनी आमकां दिसता हे चांग संघांत आयल्यार की कसं एक ब्रायट फ्युचर आमगेलें आसतलें म्हणून हें देवाल सेवा करतना. ते आमकां एक ती पॉझिटिव्हिटी आमगे लायफांत मेळटा. ताकाची आमी एक चांग संघाचे हाजे एक इम्पॉर्टन्स आसा पळयत. सेकंड पॉयंट आमी पळयल्यार बुक्सा विशयी पळयत. बुक्स पळयल्यार आमकां खंयच्याय विशयान तूं एक इंटेलिजन्स आमकां कसं करता म्हणून कळल्यार तांचेर आमगेलो एक विश्वास दृढ जाता. आनी बुक्स वाचितना खंयचें एक वाचितना आमगेलें मन आमी तांतूं घाल्यार आमकां एक म्हणटात पळय एब्झॉर्प्शन मेळटा. आमगेलें मन तें म्हणटात पळय एक ताचेरीची ताचेर मनान आमी ताका सारकी एक विशय वाचिता ती म्हणून पळयत. आनी ताचे निमित्त कसं जाता आमकां सारकी एक विश्वास येयले निमित्त आमगे एक म्हणटात पळय एक पवित्र जाता आमगेलें मन. आनी कसं की एक अस्थिर आशिल्ले विशय शांत जाता. आनी खंयचे विशय कसं इम्पॉर्टंट आसा ताजेर आमी विशय आमी त्या मना व्हरूंक प्रयत्न केल्यार तेन्ना आमी आनीकय ताजे म्हळ्यार आतां कोणाक एक कार तांगेली भारी इम्पॉर्टंट आसा म्हूण लेखल्यार त्या कारा विशय तांणी पुरा एक म्हणटात पळय भारी एक कॅरफुली पळयतालीं ती. तशीं जी आमी आमगेले आमकां आत्माचो उद्धार करता आमगेले कॉन्शियसनेस इम्प्रूव करता तेन्ना आमी केन्ना एक शास्त्राच्या ध्येयन करता ती ताजेन आमकां मेळटा. आमकां स्टार्टिंगार ते रूच अशें आसना जशें एक ल्हान चायल्डाक दूद पिवच्याक सुरय सांगल्यार तो पिस ना जाल्यार पिता पिता तें एक टेस्ट डेवलप जाता म्हणटा पळय तशींच आमी एक्सपिरियन्स करता करता त्या वाचिता वाचिता आमकां ताजे विशयी एक रूच येता थोडे थोडे वाचिल्यार बी. सिद्धांत बलये चित्ते ना करो आलस यह हयते कृष्ण लागे सुदृढ मानस म्हळ्यार कशें ना कशें भाग्य आमगेले आध्यात्मीक विशय आसा शास्त्र भगवद्गीतांतू तें आमकां मना वरच्यान तांचो आळसाय करूं नजे. कसं जाल्यार की तांतू आमकां कळटा की हे पुरो विशय केल्यार आमगेलें मन घट्टी जावन आमकां देवालोट कनेक्ट जावच्याक आनीक एक स्ट्रेंथ मेळटा स्टडी एंड स्टडी जाता ती. आनी म्हणटात पळय खंयचे एक रिडिंगांत एक लॅडर ऑफ एब्स्ट्रॅक्शन म्हणून आसा म्हळ्यार आमी केन्ना वाचिता ती तेन्ना आमी पळयत की वाचिता वाचिता म्हणटात पळय आमकां तांतूंत एक 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 पॉयंट कळटा तांतूं कोटेशन आसता. हो हे विशय वे इम्पॉर्टंट ताजेर आमकां कळटा हे खंयचे विशयार हें सांगता म्हणून आनी कसं करूं येता आमी आनी कसं करूं नज आनी हातूंत मेन पॉयंट कसं न्हय म्हणटात पळय एक स्पेसिफीक देखून आमकां व्हड विशय कळटा पुरो आनी एक व्हड विशय कळिल्ले निमित्त आमगे लायफान तूं संवसार विशय कशी मॅनेज करता तें आमकां रिडिंगा थ्रू कळटा म्हणून. सो हे रिडिंगाचें एक फिलॉसॉफी लॅडर ऑफ एब्स्ट्रॅक्शन म्हणून संवसार विशयान आमी वाचिता वाचिता आमकां व्हड विशय कळटा आनी व्हड विशय कळिल्ले निमित्त आमी संवसार विशय कशी प्रॅक्टिकली करूं येता तांतूय आमकां कॉन्फिडन्स येता म्हूण पळयता आमी. सो पळयता पळयता आमी पळयत की की खंयचें एक भगवद्गीता वाचितना आमकां एक पडटा कसं की भगवद्गीता म्हळ्यार देवाले विशय तो आमकां अशें दिसता की देवूळ आमकां कसं की सांगता आसा म्हूण तातूंत डिस्क्रिप्टीव प्रिस्क्रिप्टीव म्हणून म्हळ्यार खंयचे देव खंयचे एक चांग विशय वय सांगता खंयचे आमी मनावर येता आनी देव सांगता वय प्रिस्क्रिप्टीव म्हळ्यार अशें अशें करता तुमी आनी हाचे निमित्त आमगेलें शुद्धीकरण जाता. आनी ताचेर म्हणटात पळय शुद्धीकरणा निमित्त आमकां आनीकय देवाल विशय मना कळटा. सो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजेर आमकां एब्जॉर्प्शन जाता म्हळ्यार मना वता आनी ताचेर एक शास्त्रकार जावन आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. न्यूटनान हें सांगचें आशिल्लें की म्हणटात पळय आमकां हें कसं की म्हणटात पळय कसं की एक विशय दिसता जाल्यार हे विशय दिसताना आमी ते आनीकय स्टडी केल्यार ताचे भितर अशी घुह्य वस्तू वय कळटा. त्यांची आमकां ताकाची आमकां म्हणटात पळय भगवद्गीता इज अ सायन्स म्हणटा ती अशी ते म्हणटात पळय अशी कसं एक तांतूं कसं मिनींग आसा ते प्रूव करूं जायना तशी न्ही ते सायन्साची. नॉर्मली आमी पळयता सायन्स म्हळ्यार मॅटरा विशय जाल्यार भगवद्गीता शास्त्र बुक्स म्हळ्यार स्टडी ऑफ वॉट मॅटर्स म्हळ्यार आमकां कसं लायफांत इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयार आमकां कळटा म्हणून. कशें आमी ते पळयले 3 विशय आसता प्रत्यक्ष अनुमान आनी शब्द. प्रत्यक्ष म्हळ्यार आमकां दोळ्यान पळोवंक तसलो विशय. अनुमान म्हळ्यार आमी कसं की ट्राय केलें सुद्दां आमकां कळटा एक एक पदां कळना जाल्यार आमी केन्ना शास्त्र वाचून आमी तें नॉलेज घेता ती आनी तेन्ना आमी प्रत्यक्ष आनी तें अनुमान
आनी शास्त्रांत वाचिल्ले ते शब्द तिनी कनेक्ट जाता आमगे लायफान तूं तेन्ना आमकां म्हणटात पळय ते साक्षात्कार जाता, रियलायझेशन येता, आमकां तें कळटा की तें हें केल्यार हाजे रिझल्ट येतले म्हणून शक्यो वाप्तूं पायतः म्हळ्यार तें रायट प्रोसेस फॉलो केल्यार आमकां मेळटा म्हणून. आनी हाजेर आमकां एक इनर रिमेंबरन्स जाता देवाल विशयी वाचिल्यार पळय आनी इनर रिमेंबरन्स जाता आनी खंयच्या विशयार आमी अटेन्शन दिता ती अटेंटिवली करता ती तेन्ना ताचेर म्हणटात पळय आमकां परिणाम येता आमगेल्या मनांतूं. आमी लायफांत मोर ग्रेटफूल जावचें, आमकां कृतज्ञ जातात हे पुरो विशय आयकले सिता वाचिले सिता आनी आमकां कळटा की आमी खंयच्याय परिस्थितींत आमी कृतज्ञ भावना आसूं का म्हणून. कसले भगवद्गीता भागवतम असो पुरो काव्य वाचिल्यार आमकां कळटा की भक्त जन केन्ना कश्टांत वयतानी कशी एक प्रकारान तांणी तांगेलो एक स्वभाव आशिल्लो, तांणी कशी देवाल्या प्रार्थना करता आशिल्ली आनी तांकां कशी देव पावत आशिल्लो म्हणून आमकां तें कळटा. आनी ताजे निमित्त असल ग्रंथ वाचिल्ले निमित्त आमगेलो विश्वासू आनीकय जाता म्हणून पळयता. आनी आमकां हाजे निमित्त एक म्हणटात पळय कृतज्ञता भावना वाचूचे येता आनी आमगेले एक नम्र स्वभावान आमी एक आमगेल्या मनांत एक सेवा भाव उत्पन्न जाता हें वाचिल्ले निमित्त. कशी म्हणटात पळय कसले खावचे खातीर आमगेल्या पोट्टांत आशिल्ले ते एन्झायम्स आसता ती आमी कसले पोट्टांत घाल्यार ते एन्झायम्सां निमित्त आमकां डायजेस्ट करची शक्ती आसता आमगेल्या पोट्टा भितर. तशीं दिव्य जावन आशिल्लें ज्ञान आमकां केन्ना आमी तें कृतज्ञता भावन जावन आमी नम्र स्वभावान देवाल सेवा भावांत आसता ती तेन्ना मात हें स्पिरिच्युअल नॉलेज ग्रंथाचें आमकां डायजेस्ट करचें जातालें. चॅलेंजींग मोडार न्ही शिष्येस्तेम स्वाधिमाम प्रपन्न आमी एक ग्रेटफूल आमी एक म्हणटात पळय एज अ त्या मुडार सेवा भावा मुडार आमी केन्ना ग्रंथ वाचिता ती तेन्ना आमकां तें डायजेस्ट करचें शक्ती मेळटलें म्हूण पळयता. आनी आमकां कळटा की कृष्णू आमगेले वयर कितली दय आसा तागेली म्हण हें पुरो विशय कळटा ते ग्रेट पॉझिटिव्ह हे आमगे लायफांत. सो आनी आमकां कळटा की स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट म्हणल्यार कसं न्हय आमी केन्ना देवा लोट कनेक्टेड जावन ह्या पुरा विशयान सेन्सिटीव जाता ती तेन्ना आमकां देवा लोटू म्हणटात पळय ते आनीकय आमची मुखारसून आध्यात्मीक प्रगती करता ती. केन्ना आतां फकत एक ड्रायव्हरान वता आसतना पक्कने रोड चुकला की म्हण डावट आयल्यार वता वता तो गाडी चिके हगूर चलयता कसं न्हय रायट रोडार आयला की रायट रोडार आयला की मागीर कोण कितें ताका वाटेर मेळटा आनी तागेल्या कन्फर्म करता हांव वचे कडेन ह्याच करेक्ट वाट की तेन्ना तो सांगता वय करेक्ट ह्याच वाटेर तुका मुखारसून गेल्यार तूं खंय वचका थंय पावतलो. मागीर तो कारा स्पीड इन्क्रीज करता कसले की आतां तो कॉन्फिडंट आयलें की हें रायट वाट म्हणून. तशींच आमी केन्ना शास्त्रां अध्ययन करता ती मस्त सगळे मनांत तशिल्ले आमगे डावट आसता आनी त्या डावटा निमित्त आमी हगूर हगूर मुखारसून वता ती जाल्यार केन्ना आमगे डावट्स क्लियर जाता तेन्ना आमी आनीक आध्यात्मीक जिवनांत आमगेलें स्पिडार वचचें येता मुखार सुरू भगवद्गीता म्हळ्यार एक प्रकार म्हणटात पळय एक हाचे म्हणके खडगा म्हणके खंयचे आमगेलें अज्ञान कट्ट करून सोडता म्हणून ते एक पावर येता आमकां शास्त्र वाचिल्यार म्हणून. सो प्रॅक्टिकली पळयल्यार वय आमी थोडे वेळ काळ न्हू म्हणटात पळय आमी रिडींग अ हॅबीट नासल्यार पक्कने एक खंयची भगवद्गीता घेवन 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स वाचूचे और विका टायम नासल्यार विकेंडार एक अर्द घंटो 45 मिनिट्स ते वाचूचे स्टार्ट केल्यार आमकां म्हणटात पळय हाचे विशय कळटा भगवद्गीता एज इट इज न्ही वाचिल्यार. सो हे बुक्साचे एक सिग्निफिकन्स आसा खंयच्यान आमी देवाल विशय आवटू कनेक्ट करूं येता. तिनीचे विशय म्हळ्यार देवाल नामस्मरण हें पुरा एक म्हणटात पळय मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट हे सगळ्यांची भगवद्गीता कोर्साचे म्हणून आमी पळोवं येता हें जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरीची कसले की हें एक मोस्ट प्रॅक्टिकल विशय खंयच्यान आमी देवा लोट कनेक्ट जावं येता म्हणून. पूरा युगांतू एक प्रोसेस आसा कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजते मखम द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरी कीर्तनात् म्हळ्यार विंगड विंगड युगांतू विंगड विंगड आशिल्लें कृता युगांतू देवाल वेद ज्ञान करचें त्रेता युगांतू यज्ञ करचें द्वापर युगांत हळू हळू अर्चन करचें जाल्यार कलियुगांतू हरी कीर्तनात् देवाल नामस्मरण करचें तेंच व्हड विशय. कशी कंप्युटरांतू अपडेट नवे नवे सॉफ्टवेअर येतात तशींच युगांतू नवे नवे विशयारी ताची पुरा कशी पॉवरफूल आसता आनी आमी देवाल नामस्मरण करतना आमी आमगेलें जीब आमगेले लिप्स आमगेली कान आमगेलें मन पुरा यूज करतात आनी हें पुरा अशी व्हड विशय म्हळ्यार हें महामंत्र म्हणून हें सांगिल्लें आसा. नारदान ब्रह्मान निमगेले तेन्ना सांगिल्लें आसा इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम हें 16 अक्षर
हे महामंत्राचे नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते म्हणून हे एक षोडशक नाम नाम कलिकल्मष नाम नाम आणि कसं ते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे एक व्हड महामंत्रान आम्ही केदना आम्ही जप करता ती त्या व्हड विषय देवा लोट कनेक्ट करच्या खातीर आणि विंगड खंयचे उपाय ना हे कलियुगांत म्हणून हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा भागवतमा एंडारीची कंक्लूजनार सांगचे असं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख समनस तम नमामी हरिपराम म्हणजे नाम संकीर्तनाची ह्या देवाल व्हड विषय कलियुगान देवाल कनेक्ट जावच्या खातीर म्हूण सांगितलं आणि भगवद्गीतांतूय देवान सांगचे असं यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मी पुरा पशी श्रेष्ठ जावन अशें यज्ञ देवाले प्रिती खातीर जप यज्ञ आणि मंत्र म्हळ्यार कसं न्हय मनस्त्रायते ते मंत्र म्हळ्यार आमकां मनाचे आमगेले चित हे संवसारांत कोण वयर वटच्या खातीर आमगे मनाक तारण करच्या खातीर मंत्र त्यांची महामंत्राचे आमी केन्ना जप करतात कसं जाल्यार की आमगेले आत्मा दोकून आमगेले चेतना शक्ती येवचे आणि मन हा दोकून आमगेले ते चेतना शक्ती आमगेले म्हणटात पळय रूट जाता सो आत्मा आमगेले ROOT रूट ऑफ कॉन्शियसनेस आणि मन आमगेले ROUTE रूट ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे मन आदोकून आमगेले ते आमगेले म्हणटात पळय चेतना शक्ती जाता आणि आमगेली कशी मनान तूं चांग थॉट म्हळ्यार परीक्षित महाराजान सांगिल्लें आसा की हें एक कलियुगाचो व्हड एक विशय म्हळ्यार फुडें युगांत तांणी मनांत वायट विचार आयल्यारय ताचे परिणाम आशिल्ले ते आनी चांग विचाराचे कांय फल मेळनासलें जाल्यार कलियुगांत तशें आसा की मनांत वय चांग विचार केल्यारय ताचे फल मेळटा खंय आनी वायट विचार केल्यार ताजे कशें एक म्हणटात पळय ताजे परिणाम ना म्हूण म्हळ्यार आमी मन चांग रुपारी देवाल वयरी कसं जपा थ्रू देवाल नामस्मरण करतना घाल्यारय ताची बेनिफीट मेळटा इमिजिएटली बेनिफीट मेळटलें की मेळटलें मात हगूर हगूर कळटलें रूप गोस्वामीन सांगचें की कशी जॉन्डिस आसतना कसेने साखर वयखाल्यार कोडू जातके जाल्यारीची एक तांतून मेडिसीन यांची की कोबाचे म्हणटात पळय शुगर केन ज्यूस कोबाचे रस आणि त्या सुर्यपित्तान कोडू जातके ते घेता घेता जॉन्डिस केन्ना उरून जाता पळय तेन्ना ताजी गोडसाण टेस्ट जाता तशींच आमी देवाल नामस्मरण केन्ना करता ती इमिजिएटली आमकां ताचेर कसं म्हणटात पळय इफेक्ट येतलें की हगूर हगूर येता आनी हगूर हगूर आमकां तें गोडसाण कळटलें जाल्यार आमकां ह्या कळटा की आमी मेडिसीन म्हूण घेतना टेस्टा खातीर घेवची न्ही ते मेडिसिना म्हूण घेवची ना गोडसाणी खातीर आमी वखद घेयना ती जाल्यार मेडिसीन कशें जाल्यार घेवचें आमी लायक हेल्थांत येवका म्हूण तशींच आमी हरिनाम संकीर्तन केन्ना करता ती देवाल नाम जप करता ती आमगेले आत्माच पोशण जाता हा म्हूण पळयत आनी हें देवाल हें नामस्मरण म्हळ्यार निजा न्हू एक स्टोरीन सांगयात म्हळ्यार फकत एक मनुष्य खंयकी एक जाग्यार आयला ताका उदक पिवूंक तान जाल्ल्या आनी तो एकल्या निमगीत खंय दुखून म्हाका उदक मेळटलें तेन्ना तो सांगता खंय पळय मोडांत आसा तें उदक तें म्हणटात पळय मोडा दुखून तें उदक घेवत तुवें म्हणून मोड दुखून दोनीच म्हणटा खंय एक पंथांगा जोरार पावस येवन फ्लड्स येता ती फ्लॅश फ्लड्स म्हणटात पळय तेन्ना तुका उदक मेळटलें पिवचें हो वयर आनी तिनीच म्हणटा खंय की हो हांगा पडचे की मुखार ते खोंडीन खोंडून गेल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तुका उदक मेळटलें म्हणून आनी चारी कडेन एकलो वता ताका सांगता खंय तेन्ना तो सांगता खंय घे हात धर हांव तुका उदक घालून दिता म्हणून पी हें एग्जाम्पलांत म्हळ्यार एक पंथ सांगतात न्हू एक धर्मान तुका गॉड हेवनांत आसा देव हेवनांत आसा तेन्ना आमकां तो इतलो दूर आसूं देव कशी कनेक्ट करूं देवा लोक आनी फ्लॅश फ्लड्स म्हळ्यार आमी वेट करता पावस येवन उवार आयल्या तेन्ना आमकां उदक मेळटा म्हळ्यार देवाल केन्ना की एक पंथ अवतार येता खंय व्हड संत तांगेले जन्मांत येता ती तेन्ना तें वेट करता हांवें मागीर विंगड उद्धाराक कारण ना हांवें आनी खोंडून उदक काडटा म्हळ्यार अशी दिसता पुरो की आमी म्हणटात पळय योगी जन सांगतात पळय आमगेले भितरय आसा परमात्मा आमी तें मेडिटेट केल्यारय आमकां कळटलें म्हणून जाल्यार कोण ते हातान तुजे उदक दिता आनी आमी कुडले सॅटिस्फाय जावेत ते म्हळ्यार देवाल नामस्मरण म्हळ्यार आमी हरे कृष्ण महामंत्र केन्ना म्हणटा ती ते इमिजिएटली उदक पिल्ल्या म्हणके देव इमिजिएटली अवेलेबल आसा
मोडांत नाही, फ्लॅश फ्लड जावन नाही, नेला भितर खंडू का म्हूण ना, कुडले आमगेले हातांत उद्दां आमी आमगेले म्हणटात पळय ताणी थर्स्ट क्वेंच कोर येता म्हूण. सो तशी एक प्रकार देवाल नामस्मरण, देवाल नाव म्हूण. देवस्थाना दूर जावचे पुरो, शास्त्र वाजिताना तितले आमकां वाजोवचें साध्य आसना. खंय खंय व्हड व्हड जाग्यार वचका जाल्यार देवाल तीर्थस्थळा वचचे केन्ना वचचे जायच ना. जाल्यार देवाल नामस्मरण म्हणल्यार इतलें पोर्टेबल आसता की खंय आमी घेवन वचचे येता, केन्नाय त्या देवाल नामस्मरण करूं येता. आनी विंगड कशें एक्सेसिबल नासल्यार फिजिकली नासल्यार वय देवाल नामस्मरण म्हळ्यार केन्नाय आमी करूं येता. आनी आनीक एक काणी म्हळ्यार ही आयकतात पण आमी देवाल नामस्मरण एक व्हड विशय. देवाल नांव आमी केन्ना आयकतात. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ताचे खातीर आनीक एक काणी आयकुया आमी. एक म्हणटा, एक फॉरेस्टांत वतना एक एक थंय म्हणटात पळय, एक मासोळी आसली ती सालमन मासोळी म्हणून. ती एक न्हंयचे एक भागान तूं खंय की ताची मोट्ट घाल न्हू, थंय दोखून ते भायर पडटात कितेंनी, आनी ते न्हंय दोखून वचून वचून समुद्रा वतात खंय. सगळे जीव मानतानी समुद्रांत असतात खंय. आनी मागीर तांगे मृत्यू पशी फुडें समुद्रा दोखून खंय तांणी तांगेले आवसून ते मोट्ट घाल्लेले खंय तांणी जन्मांत आयली ती त्यांच्या जाग्यार येवन पावतात खंय मृत्यू पशी फुडें, आनी थंय येवन जीव सोडतात म्हूण सांगलें. ते कोणाक गोत तो विशय, तांकां निमगेल खंय इतली ती सान मासोळी ती इतले किलोमिटर दूर ते समुद्रा वता. आनी मागीर लास्टार आपास त्यांच्या जाग्यार इतले काळ नंतर येवन कशी पावता बा. ते सांगता खंय ताजें ते म्हणटात पळय सुगंधान म्हूण, ते हुंगून सेन्स ऑफ स्मेल म्हणटात पळय, ताजेन ते आपास येता. जाल्यार मनुष्य जन्मान तूं ते मासोळी आपास गडगडायली म्हणटात पळय हुंगूनूची सेन्स ऑफ स्मेलान, अशी मनुष्य जन्मान तूं आमी देवाल कनेक्ट करचे का सेन्स ऑफ हियरिंग काय. गोलोकेर प्रेम नाम प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन म्हळ्यार आमी देवाल नांव आयकतात पळय, कशी ती मासोळी आपास ते जन्मांत खंय दोखून आयली थंय वता ते हुंगून हुंगून सेन्स ऑफ स्मेलान, तशींच आमी सेन्स ऑफ हियरिंगान केन्ना देवाल नामस्मरण करतात. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हगूर 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 आमी आमगेल्या आत्माक देवाल कनेक्ट करून आमी देवाल्या पावस तशें ती एक स्मरण शक्ती दिता हें देवाल नामस्मरण म्हणून. देवाल नामस्मरण म्हळ्यार आमी केन्ना नाम आयकतात तेन्ना आमकां कळटा हें कशें की एक स्पेशल आसा म्हणून हें. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आनी केन्ना आमी आयकता वता ती केन्ना आयकता वता ती आमगे हृदय परिवर्तन कशें की जाता म्हूण पळयता. सो देवाल नामस्मरण आनी देव एक की देवाल आनी देवाल नामान कसले डिफरन्सस की आमी चॅट बॉक्सार सांगेत जस्ट एक ओपन सेशना खातीर सेम की डिफरंट तुमी चॅट बॉक्सार टायप करेत. देवाल नामस्मरण आनी देव आनी देवाल नाम एक की सेम की डिफरंट. ओके सेम. सेम. ओके. सो आमकां येस इट सेम करेक्ट आन्सर दिता आसा की देवाल आनी देवाल नामस्मरणांत तूं सेम आसा. एक लेकार पळय देवाल नामस्मरण जाल्यार देवाल आनी देवाल नामस्मरण देवाल आनी देवाल नांवांत डिफरन्स आसा. कसो जाल्यार तसो डिफरन्स कसो जाल्यार की देवाल नांवां देवाल की ना वय चड कृपाळू आसा. देव पुणी खंय आध्यात्मीक जगत आसच्या पुरो आमकां ताका आमकां पळोवच्या जायना ताका, जाल्यार देवाल नामस्मरण म्हळ्यार आमगे लोट्टू आसता. सो देवाल आनी देवालांत डिफरन्स ना. जाल्यार आमी एक लेकार पळयता देवाल नांव देवाल की नांवय कृपाळू आसा म्हूण कशें हनुमंतान सांगचें आसा पळय ते देवाल नांवां शक्ती नाची म्हणटा रामाक लंके वचचें जाय न्ही जाल्यार हनुमंत सांगता की हांव देवाल नांव घेवन हांव लंके वचून पावलो म्हूण उड्डून. सो देवाल की ना देवाल नामच इम्पॉर्टंट आसा म्हूण. आनी हरे कृष्ण महामंत्र आमी केन्ना म्हणटा ती आमी देवाक ह्यांची विशय सांगता आसा ती की देवा हांव तुगेलो सेवक म्हाका तुगेले सेवान तूं घाली म्हूण. आनी आमकां हें म्हणटा म्हणटाची
म्हणटात पळय एक एक पंत अशी दिसच्या पुरो की कशी करचें म्हणून हें टायम कशी काडचें एक बर्डन सी म्हणून जाल्यार आमकां केन्ना हाचे विशीं व्हॅल्यू कळटा केन्ना आमी आयकता ती तेन्ना आमकां तें बर्डन दिसना. केन्ना आतां कोणाक सांगल्यार की हें 20 किलो हें एक बॉक्स आसा हांगा दोकून तूं एक 10 किलोमीटर घेवन वचूं का आनी ते 10 किलोमीटर नंतर चमकून चमकून वचूं का आनी ते 10 किलोमीटर चमकून वतरी तूं खंय पावयत पळय तेन्ना ते तुगेलेंची म्हूण जाल्यार सांगतलें नाका बा 20 किलो कोण उखलचें फाटी दुखतलें उखल उरूं जातलें ना ना म्हाका करूं जायना तें तितलें म्हाका एफर्ट घालचें जायना मात पक्कन आतां सांगल्यार की ते 20 किलो ते बॅगांत पळय ते 20 किलो ते भांगर म्हूण गोल्ड ते म्हूण तेन्ना म्हणटात पळय आमगेलें चिक्के रिथिंक जावचें करून 20 किलो भांगर वय आनी ते घेवन चमकल्यार ते म्हगेलें जे ट्राय करता हांव तशींच आमकां हें देवान नामस्मरण म्हणल्यार रियली एकदम पावरफूल आमकां ते टायम आनी एफर्ट करपाक वतलें जाल्यार आमकां ताची व्हॅल्यू केन्ना कळटा तेन्ना आमी केन्ना कॉन्सन्ट्रेशनार करतात पळय तेन्ना आमकां म्हणटात पळय ताचें पावर मॅनिफेस्ट जाता आमी पळयत कसं जालें की आमी हें म्हणटात पळय देवाल नामस्मरण करतना आमी केन्ना एक कॉन्सन्ट्रेशनार ट्राय करूं का तें आमी कोण स्टार्ट करनी तांणी 108 पंता म्हणचे ट्राय करूं येता 108 पंता म्हणून मागीर हगूर हगूर चड करूं येता 108 पंता केल्यार ते एक रावंड जाल्या म्हणके म्हणून ते तुळशी माळ घेवन देवान ते 108 पंता म्हणल्यार एक पंता म्हणल्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मागीर दोन्ही म्हणी घेवची हरे कृष्ण तशी 108 पंता म्हणचे आमकां ते कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायनातल्यार आमी असल वातावरणान पयसू का थंय आमकां हेकड तेकड पळयल्यार वय कसं जाल्यार आमकां मना कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना हेकड तेकड वेळ पळयल्यार आमकां एक देवाल फोटो जावं आशिल्ले कडेन और कसं थंय बसलें म्हणल्यार आमी मन हेकड तेकड गेल्यार देवाल कनेक्ट करून आमी आपास त्या देवाल नामस्मरण ताजेरी मन येवच तशी प्रयत्न करूं म्हणल्यार आमी पॉयंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आमगेलें देवाल नामस्मरण अशें पुरो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जाल्यार आमी खंय बसता ती थंय एक सर्कल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन करूं येता म्हळ्यार देवाल फोटो देवाल बुक देवाल कसन एक विशय म्हळ्यार ते सर्कला भितर असल्यार आमी विंगड खंयच्या विशय वेळ आमगेलें मन गेल्यार आमी आपास त्या पॉयंटार हाडटा देवाक सिन्सियरली ट्राय करूं येता म्हणून आनी तेन्ना कसन जाता प्रशांत मनसम ही येन योगिनाम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मशम म्हणून ह्या प्रशांत मनसम हे भगवद्गीताचे श्लोक म्हळ्यार केन्ना एक अनुभव जाता हें देवाल नामस्मरण फोकस करून तेन्ना आमगेल्या मनाची कल्मश पुरवा दूर जाता आनी कसं न्हय रजोगुणाचो प्रभाव उणो जाता आनी सुखम उत्तमम ते आमी एक्सपिरियन्स करूं येता आनी मन कशें जाता प्रशांत मनस उपैती शांत रजस सो कृष्णान सांगचें आसा की खंयचें मन क्लीन आसा कशी उदक क्लीन असल्यार तेन्ना आमी ताचे उपयोग करूं येता तशींच आमी उदक क्लीन नासल्यार आमी ते वॉटर प्युरिफायराक करून घाल न्हू ते उदक क्लीन करतात न्हू तशींच मनांत आमगेले मस्त कल्मश आसा ऑरिजिनली क्लीन आसा आमगेले आत्म जाल्यार मस्त कल्मश आसा आमगेल्या दोशा निमित्त जाल्यार आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती आनी देवाल ओट कनेक्ट जाता ती तेन्ना कशी वॉटर प्युरिफायर उदक पास जाल्यार उदक क्लीन जाता तशी देवाल ओट कनेक्ट जाल्यार ते कृष्ण ते प्युरिफायर जाता आनी आमगेले पुरा म्हणटा पळय कल्मश वचून आमगेले ते नॅचरल ते डिझायर्स पळय आत्माचे देवाल सेव करचे ते डिझायर क्लीन उदका म्हणके ते भायर येता कसं की आमी देवाल नामस्मरण करता ती तेन्ना आमी देवाल ओट कॉन्टॅक्ट येता ती आनी आमगेली इच्छ मागीर म्हणटात पळय एक चांग रुपारी देवाल सेव कोर न्हू म्हणटात पळय न्ही कसं एक प्रकार म्हणटात पळय दुःखाचे प्रभाव उणी जाता आमगेल्या जिवनांत कृष्णदास हे विश्वास करले तो आरो दुःख नाही भक्ती विनोद ठाकूरान सांगचे सो आमकां सूर्य म्हणटा पळय एक म्हणटा खंयच्या एक मनशाल गुर्तस म्हूण लेख्या ती तांगेले विशय आमकां कसं गोत तेन्ना ताचे कसं प्रभाव तितले कळच ना जाल्यार आमकां तागेले ओबामा म्हूण आयकली मात कोण म्हूण गोतना ओबामा जाल्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कळटा की तो प्रेसिडेंट आशिल्लो तागेले असल असल गूण आशिल्ले ताणें हळूहळू कार्य केलेलें तेन्ना आनीकय चिके कसं की कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना आमकां तागेले विशय कळस येता कळटा म्हूण जाल्यार आमी पळयत की हांव सूख केन्ना तागेले चेडणालें नांव घेतल्यार ते हांव सूख
चार्डान ते नावा ಒಟ್ಟು ते चार्डाल विषय मत हांव सूख ते प्रीतीस ना ताका मस्त विषय म्हणटात पण त्या चार्टार नांवां ओटू कनेक्ट जाताले आमी तशींच आमी केन्ना कृष्णा विशय कनेक्ट करता ते कृष्णा नामस्मरण ओटू आनी शास्त्राचे अध्ययन करून देवाल विशय विंगड विशय कळटा तेन्ना आमकां ते स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स मेळटा म्हणून आमी पळयता आध्यात्मिकता अनुभव मेळटा आमी केन्ना आनी आमकां देवाल प्रती ते आकर्शण वाडून येता देवाल नामस्मरण केले सिता आनी देवाल विशय गोत असल्यारी आमकां त्या देवाल विशय पुरा उडगास येता म्हणटात पळय देवाल नांवां ना ते पुरा देवाल कशी तावळ सांगीन पळय ते एमनीजिया जालेले तेन्ना हगोर हगोर पुरा उडगास येवचे सुरू जाता तशीं जी देवाल नामस्मरण आमी केन्ना करता ती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हें ट्रिगर करता मेमरीजाक आनी हें पुरा आमगेले इमोशन्स पुरा देवाल कनेक्ट जावन आमकां म्हणटात पळय एक रायट पाथार आमगेले कॉन्शियसनेस वाडून येता म्हूण पळयत कशी एक प्रकारारी म्हणटात पळय खंय एक हुंवार आयलो आनी पुराजन होलता आसता तेन्ना गव्हर्मेंट एक हेलिकॉप्टर पेटयता तेन्ना गव्हर्मेंटान हेलिकॉप्टर पेटयल सिता आमी त्या हेलिकॉप्टरार चड सिता वयर येता ताचेर हुंवार बंद जायनी जाल्यार आमी सॅटिस्फायड आसता ती की आमी वांचून व्हरली तांतून तशींच आमी देवाल नामस्मरण करून आमगे चेतना शक्ती वयर वता तेन्ना संवसाराचो पुरो विशय आसा ते चेंज जायनी तो गुवार आसा न्ही जाल्यारीची आमी तितलें म्हणटात पळय आमकां ताजेर तितले इफेक्ट येना म्हूण पळयत कसं जालें की आमी आमगेली चेतना शक्ती वयर पावल्या देवाल्या स्मरणा निमित्त म्हूण आनी आतां हेलिकॉप्टरांत आसल्यार आमी सेफ आसता ती आनी आमी राज्य घाल विंगड जनाकूय हेल्प करूं येता सो त्या प्रकारान देवाल नामस्मरण केलें सुद्दां आमगे कॉन्शियसनेस आनीक वयर वता हें चॅन्टिंगाचें आनीक म्हणटात पळय एक प्रकार आमकां सिक्योरिटी मेळटा कसले हेलिकॉप्टर आयले सुद्दां आमी हुंवारान ना ती म्हूण त्या प्रकारान आमकां एक सिक्योरिटी मेळटा म्हूण सांगयता म्हूण पळयत आनी आनीक एक विशय म्हळ्यार एक सांज चेडूं आसतना शींक खाता म्हणजे हांव शिवन एक ब्लँकेट घालचें पडटा चार्डा वयर ते चार्डाक वतना सो सान आसतना म्हणटात पळय चार्डाक वतना शींक खाता तशिल्लें ते ब्लँकेट घाल सिता हां ते म्हणटात पळय हां लायक फिलींग येता हां ते एक हुणसाण आयली म्हूण ब्लँकेट घालेले निमित्त जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ हळू जाता कळटा की हां म्हाका शींक घालता हांव शिवन म्हगेले एक ब्लँकेट घालता हांव म्हगेली प्रीती आसा ताचे निमित्त म्हूण आनी म्हगेले ते चार्डाक दोळे ओपन करूं काय म्हूण ना दोळे बंद आसतना ती हांव प्रीती ताचे ते म्हणटात पळय ताचे अनुभव जाता चेड्डाक हां हें हुमसाण येता आसा ब्लँकेट घालिल्लें हावसूनची म्हूण तशींच आतां आमगेलें आध्यात्मीक दोळ्यान आमकां दिव्य दृश्टी ना आमकां दोळ दिसना दोळ्यान आमकां देव दिसना साक्षात रुपारी जाल्यार आमी केन्ना नामस्मरण करता ती जप करता ती तेन्ना आमकां ते कशी एक ब्लँकेटाच हुमसाणी देवाल तशींच आमकां देवाल प्रीती अनुभव जाताले केन्ना आमी देवाल नामस्मरण करता ती म्हूण केन्ना आमी भक्ती प्रॅक्टीस करता ती केन्ना आमी जप करता ती देवाल नामस्मरण आमकां एक छान एक फिलींग येता कशी छान फिलींग कसं नाही कसं की ते हावसूल प्रीती कशी त्या चालडाक कळटा चालडाक कळश दिसच ना कसले की चेडूं न्हिदोन आसा तशी आमी वय न्हिदोन आसा त्या आध्यात्मीक दृश्टीरी जाल्यार केन्ना नामस्मरण करता ती देवाल ती प्रीती ताजी फिलींग आमकां आमी एक्सपिरियन्स करूं येता म्हूण पळयत आनी ताजेन आमकां एक मनाक एक शांती येता आमकां स्पिरिच्युअली आध्यात्मीक रुपार आमी ग्रो करूं येता म्हूण पळयत आमी कनेक्ट करूं येता देवाल असं की हें साधक जावन आसतना आमगेलें हें दृश्टी आसना जाल्यार आमकां तें फिलींग येता सो हें देवाल नामस्मरणा विशय म्हळ्यार हो एक व्हड विशय आमी डिस्कस केल्ले देवाल नामस्मरण लास्ट एक म्हणटा ती डायट म्हळ्यार आमी कसं एक खावचें आसा तातूंत एक 3 भाग आसतात के एक कसं खाता ती आनी आमगेलें ते वेस्टेज जावन बॉडी दोकून प्रोसेस जावन वता सेकंड एक पार्ट आसता आमगेले बॉडीन ते एब्जॉर्ब जावन ताची न्यूट्रिशन मेळटा ताजें आमगेली बॉडी शक्ती मेळटा आनी तिनीच भाग म्हळ्यार ते आमकां ताचे आमगेले मना वयर परिणाम पडटा म्हूण आमगेले कॅरेक्टर शेप करता म्हूण तशी तो आमी कसं न्ही खावचें आसतना फ्रूट हें देवालें तें आमी केन्ना आमी कसं जेवण करता ती सात्वीक रुपार कसं जेवण करता ती ते आमी देवाक ऑफर करून देवाल उडगास करून केन्ना ग्रहण करता ती ताजे न्ही आमगेलें ताजे आमगेले स्पिरिच्युअल लायफाक म्हणटा आध्यात्मीक दृश्टी ताजे व्हड एक परिणाम येता सो
सात्विक जावन आशिल्लें कशें न्हय आमी केन्नाची कसले की खावचे विशय म्हळ्यार आमगे कितें एक होड आमगे लायफांत आतां एवरी टायम आमी खावता आनी पिता ना ते एक ते प्रोसेस फॉलो केल्यार की देवाक ऑफर कोर न्हू देवाक उडगास कोर न्हू मागीर तें ग्रहण केल्यार ताचे प्रभाव हय आमगेले वयर येता म्हणून कशें तें हांव केन्ना खंयचे एक विशय प्रितीन दिसता तेन्ना आमकां कळटा घडघड जेवची म्हळ्यार कशें की एक सॅटिस्फॅक्शन आसता न्हू कसं जालें की आमकां प्रितीन केन्ना घडघडचें जेवण कसं कोण दिता ती तांगेली प्रीती ते फुडांत आसा तशी ते प्रीत आशिल्लें ते फुडांत आमी देवा ऑफर करून देवाल प्रीती ते फुडांत आयल्यार तो ते नॉर्मल मागीर ते खाण जेवण न्हय ताका प्रसाद म्हणचे देवाल दय ती म्हूण आनी ते आमी केन्ना ग्रहण करता ती ताचेर आमकां परिणाम येता सो हे ABCD आमी पळयलें सो लास्टार एक वायंड अप करचें पळयल्यार आमी ते कशी स्टार्टिंगार एक एग्जाम्पल पळय रथाचें की रथ म्हळ्यार ते पांच गॉड म्हळ्यार आमगेली इंद्रिया म्हणके मागीर ते धोरचे ते मना म्हणके तो पॅसेंजर आत्मो तशी हे पुरा ABCD फॉलो केल्यार आमकां त्या रथाच कंट्रोल करता आनी खंयच्याय विशयान म्हणटात पळय देव आमगेले सेंटर ऑफ आर हें जावका लायफाचो जाल्यार सर्कलात सेंटर असले सर्कलाचे एक सर्कमफरन्स म्हणून आसता म्हळ्यार हाजी भायर वचनाचें म्हळ्यार रेग्युलेशन्स खंयच्या एक विशयान तूं रेग्युलेटेड आसल्यार ते आमी चांग रुपांत तूं मुखारसून वचचें येता केन्ना कसं जालें की आमकां केन्ना म्हणटात पळय केन्ना कोणा वयर आमकां प्रीत आसल्यार आमी तांकां कसं जावका तें करता ती मात ताका कसं लायक जायना त्या वेळी आमी करना ती सो असल एक विशय आसता खंयचे आमकां सात्वीक जिवनाक पळय खंयच्यान आमी देवाल सेवा करता ताजे विरुद्ध जावन आसा ते फोर प्रिंसिपल्स म्हळ्यार आमी खंयचे गॅम्बलिंग एक्टिविटीज तांतूं पार्टिसिपेट करूं नये म्हणटात सात्वीक जावन आहार ग्रहण करता खंयचे एक म्हणटात पळय गृहस्थ जिवना भायर खंयचे एक रिलेशनशीप दवरचें नजे तशी म्हूण सांगिल्लें तशी आनी ते आनी खंयचे हें म्हणटात पळय हें एक फोर एक्टिविटीज आसा ती खंयच्यान आमी फोर रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स म्हणटा ती ते आमी केन्ना फॉलो करता ती तें एक म्हणटात पळय आमकां सात्वीक जावन एक जिवनाचें एक म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दिवका जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल कसले एक सात्वीक जावन जीवन कसले जावं रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स कसले फॉलो करता कसले की आतां आमकां खंय प्लेनार वचून टेक ऑफ करता जाल्यार आमी घडघड दाखोवन वचचे तुवें ना आमी एअरपोर्टा वचूंका एअरपोर्टा वचून मागीर प्लेनार बसून टेक ऑफ जाता न्हू तशींच आमकां म्हणटात पळय सात्वीक जावन आशिल्लें जीवनशैली म्हळ्यार कसं न्हय की आमी एअरपोर्टाक गेल्या म्हणकेची म्हूण केन्ना आमी एक सात्वीक लायफस्टायलार आसता ती रेग्युलेटेड जावन तेन्ना आमगे स्पिरिच्युअल लायफ टेक ऑफ जाता म्हूण तशी म्हूण सांगेत सो आमी केन्ना कसं जालें की हें आमी केन्ना प्रिंसिपल्स फॉलो करना ती कशें म्हणटात पळय खंयच्याय रुपार इंटॉक्सिकेशन घेता ती पिवचे बेस हें पुरो आसल्यार एक 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 स्टेबिलिटी मेळना खंयचें एक विंगड रिलेशनशीप आसल्यार म्हणटात पळय इलिसिट रिलेशनशीप आसल्यार ताजे निमित्त मस्त सकड प्रॉब्लेम आसता लायफांत आनी कसले एक प्रकारार आमी नॉन व्हेजिटेरियन फूड हें करता ती तेन्ना आमगेले ताजे आमगेले मनार परिणाम पडटा म्हूण अशी असल पुरा विशय आमी पळयल्यार पळय तेन्ना आमकां कळटा की एक सात्वीक जावन आशिल्लें जीवन करूं जायना आनी ताजे निमित्त कशें जाता एंजायटी येता एंजायटी निमित्त आतां आमी पळयल्यार मोस्टली पुरा जनाक म्हणटात पळय खंयच्याय विशयार सॅटिस्फॅक्शन नासलेली तो एंजायटी आसता आनी एंजायटी आमच्या जिवनांत मस्त सकट क्रेविंग्स आशिल्ले निमित्त आसता म्हूण पळयत जाल्यार आमी केन्ना ABCD प्रिंसिपल फॉलो करून आमी हृदयाक देवाक कनेक्ट करता ती तेन्ना एक नमुन्याक एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा सो हें भगवत गीताचे कॉल म्हणटात पळय हें अशींच म्हणटात पळय एक रिती रिवाज न्हय की हें कसं की एक वाज्य न्हू पुण्या काम वय पुरास वय जाल्यार हें देवान आमकां इन्वायट करचें भगवत गीता म्हळ्यार आमी रिजनेबल फेथान थोडो विश्वास दवरून आमी एक्सपिरियन्स केल्यार आमकां ताचें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें कशें आमी भुकेन आसतना जेवण करतना एक एक घास खालसिता आमगेली भूक उण जाता जाता वता तशींच आमी आध्यात्मीक जिवनांत ABCD प्रिंसिपल फॉलो करून मुखार वता वता गेल्यार विंगड कोणी आमकां सर्टिफाय करता म्हूण ना आमगेलें सॅटिस्फॅक्शन थोडें थोडें करून वाडता वतलें म्हूण पळयत आनी आमी आध्यात्मीक जिवनांत तुवें प्रयास करतना आमकां अशी दिसचें पुरो हें पुरो आयकल्यार भंय करता हें करता हें सोडका
हें कोरका काही बुक वाचुका काही नाम जप केल्या खंय हें पुरो टायमच कोरचाक अशें पुरो म्हाका करूं साध्य दिसवा हें करचें नाका और आनीक रिएक्शन अशें पुरो की इतले इन्स्पायर जावन आमी पुरा ट्राय करतली म्हूण हांव आत्ताची 2-3 घंटे देवाल नामस्मरण करता डेली 2 घंटे भगवद्गीता वाचयता हांव डेली म्हणटार पळय म्हणटार पळय हांव एका पद्दा जावं करून तपस्या करता म्हणटार पळय हांव तांणी करतात हांवय तांगेल्या मणके करता ना हे दोन्ही एक्स्ट्रीम जावचे नचे की आमी खंयचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॅक्टिशनर्स आसता ती पण एकदम हाय लेवलार आसता ती आमी तांकां इमिटेट करचे वचचे नजे की आमी तांगेल्या मणके करतली ती म्हूण और हे कष्ट दिसून ना ना जेन साध्य ना या पुरा ऐकूचे समवय कोर्टचे काही प्रॅक्टिकल ना तशी नाही हे दोन्ही मध्ये तो एक हेल्दी मिडल वे आसा हेल्दी मिडल वे म्हणल्यार आमी प्रिन्सिपल्स अंडरस्टँड करूं कोणी एक चांग रुपारी म्हणतात पण तपस्वी जावन आशिल्लो कोणी भक्त वैश्य पुरो तांणी गेल्या म्हणजे आमकां करूं जायच ना जाल्यार आमगेल कॅपॅसिटी लेखारी आमी कसं पूण एक स्टार्ट करता प्रिन्सिपल हेंच की देवाल विशय उडगास दवर का देवा विसरू नजे म्हणून ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण हें मेन प्रिन्सिपल आणि खंयचे म्हणटात पळय ते विंगड कोणाक आमगेल खातीर करूं जायना कशें म्हणटात पळय एक्सरसाइज करता जाल्यार आमी कोणाक सांगूं नजे मेगेल खातीर एक्सरसाइज करी ना तशें जायना आमी करता तें तशींची आमी हें प्रोसेस फॉलो करता आनी ते प्रोसेस फॉलो करता करता आमकां तातूंत मुखार सून वचचें वाट मेळटलें कळटलें की म्हणटात पळय की शोकम म्हणटात पळय पुरा कडेन एक दुख्ख आसा हें संवसारांत तूं कश्ट आसा म्हूण सांगयता जाल्यार हिची कृष्ण हें भगवद्गीता आयकता तेन्ना अर्जुनाक पुरा डावट वता आनी म्हणटात पळय भगवद्गीता अशी एक प्रोसेस दाखोवन दिता हें आमगेले जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरीचें 7 डेजाचें ह्याच पॉयंटार येयलें की आमगेलें हें आमी हें शरिरांत देखून परे जावन आसा ती आमगेली कॉन्शियसनेस नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड आमी म्हणटात पळय की देवान आमकां संवसाराक घाला वय आमकां सामके कश्ट येताच वय जाल्यार दॅट डजंट मीन की आमगेले दुखांतू वचूं का आमी म्हूण आतां हॉस्पिटलांत तूं मस्त रोगा निमित्त येता ती जाल्यार अशी न्ही न्हू परमनंटली हॉस्पिटलांत तूं राबू का म्हूण ते ट्रिटमेंट केलें तर रोग सॉल्व करून आमी भायर पडका तशी जी आमी हें भक्ती म्हळ्यार ही एक प्रकाराची एक ट्रिटमेंटाची हें प्रोसेस तातूंत व्हड विशेश म्हळ्यार हें कलियुगा खातीर नाम जप सो हें प्रोसेस आमी फॉलो करता ती आमगेलो भवरोग हें उण जाता आसता आनी आमकां कसं म्हणटात पळय असाध्य म्हूण दिसता कसं आमकां साध्य आशिल्लें थोडे थोडे आमगेले लेखारी प्रयत्न करचे सूर केल्यारी मुखारसून देवाल देयन आमकां कसं असाध्य म्हूण दिसता त्या देव आमगेल्या हातान करोसून घेतलो वॉट सिम्स इम्पॉसिबल विल बी मेड पॉसिबल केन्ना आमी कसं पॉसिबल आसता करता ती कसलें की देव आमगेले फिलिंग्स पळयता आमगेले इंटेन्शन पळयता ताका देवाक भावग्राही जनार्दन म्हणजे आमी थोडे वेळ कसं देवाल प्रिती खातीर केल्यार देव भारी खुशेर रेसिप्रोकेट करता म्हूण सांगिल्लें आसा लास्टाक त्या भगवद्गीतेचे एक श्लोक सांगता की तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धिं योगं तं येन माम उपयांती ते म्हळ्यार केन्ना प्रितीन म्हणटात पळय मुगेल सेव करता ती मुगेल उडगास करता ती तुमी भक्तीची प्रोसेस फॉलो करता ती भजतां प्रितीपूर्वक तेन्ना हांव इंटेलिजन्स दितलो देव सांगता हांव तुमकां बुद्धी दितलो ददामी बुद्धी योगम तं कशी मुगेल्या तुमी येवन पावयेता म्हळ्यार कशी आध्यात्मीक उन्नती करूं सो हें भगवद्गीताचें म्हणटात पळय हें जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरीचें ह्या प्रॅक्टिकल पार्टाचें हें आशिल्लें कसं सांगिल्ल्यान तूं कसं चूक जेवण आसल्यार तुमी क्षमापण करूं तुमगेले कसं 9:30 जाला वी हॅव एंडेड ऑन टायम तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी सांगयता हांव जस्ट 1 मिनिटा खातीर रिकॅप करता आज कसं डिस्कस केलेलं आमी आमी ह्या पॉयंटार आयिल्ली ती की प्रॅक्टिकली आमी हे 4 पॉयंट्सार केलें ABCD म्हणून आणि फर्स्ट तांचो पॉयंट संघ म्हणून केलें आमी पळयलेलें की एकदम इम्पॉर्टंट हें म्हणून संघान तूं पुरो आमी शिकयता म्हणून असोसिएशन इतलें इम्पॉर्टंट म्हणून आमी त्या पॉयंट पळयलेलें की आमी पळयता की आमी कोणाक ओट्टू आसता ती तांगेले डिझायर्स तांगेले इन्स्पायर जावन आमी ताजी तर आमगे लायफ जगता म्हणून ताजे कसलें की कोणाला संघांत आसता ती तांगेले असोसिएशन आमी लायफांत आमगे चॉयस येता तशीच आमगे चांग जेन्ना संघांत आसता ते आमी लायफान चांग वस्तू चूज करतली आनी ताजेन आमगे मुखार वयली लायफ डिसायड जाता म्हूण पळयता आमी विंगड विंगड सकयल एग्जाम्पल्स पळयलें रामायणाचे की कशी तांगेली संघा निमित्त जाल्लें आनी भक्त्या संजायते भक्त्या
म्हळ्यार भक्ताल उठोसल्यारय तांतून भक्ती मेळटा म्हूण पळयता. ते आहे ते कसं की हांगा आशिल्ले विशय पुरा आमी पळयता की देवा विशय म्हळ्यार एक म्हणटात ट्रायंगलर कशी आमी विंगड कोणाक विशय म्हणटात पळय खंयचे एक हिरोन आमी पळयता ती की आतां हांवें हो वस्तू यूज केलो आमकांय दिसता की आमकांय हो जावका म्हणून. तशींची आमी केन्ना एक भक्ताल्या संघांत आसता ती खंय आमी पळयता ती की तांणी नामाज स्मरण करून भारी खुशेर आसा ती भगवद्गीता वाचिता आसत तांणी एन्जॉय करता आसत ती ते एक्सपिरियन्स तेन्ना आमकांय ते जावका म्हूण दिसता. सो एक प्रकार म्हणटात पळय ट्रायंगल जाता आनी भक्ताल संघांतूच देव आसा म्हूण नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त. देवाल संघांतू देव आसा म्हूण वैकुंठान खंय मेगेल नामस्मरण खंयच्या संघान जाता मेगेल भक्ती विशय उलयता ती थंय हांव आसा म्हूण. दोनी आमी विशय पळयले शास्त्र. शास्त्र म्हळ्यार आमगेले आवसू मणकेची देवाल विशय सांगता आनी आमकां पुरा देवाल विशय सिद्धांत हातूं कळटा म्हूण आमी पळयलें. आनी केसन आमकां केन्ना आमगे डावट्स क्लियर जाता तेन्ना आमी आनीकय स्पिडार वता ती तशी आमी शास्त्रांत अध्ययन केल्यार आमी देवा वांगडा कनेक्ट जावन आमगे पुरा डावट्स क्लियर जाता पळयत. आनी तिनीचे ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी पळयलेलें की हे युगांत तूं देवा लोट कनेक्ट करचे खातीर कशी हातांत येवन उद्दां दिल्यार कोणी आमी उद्दां ग्रहण करूं येता विंगड खंय खंय वचून सोदूका म्हूण ना. तशी कलियुगांत तूं देवान आमकां आमीच हे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे देवान हें नामस्मरण दिल्लें आसा देवा लोट कनेक्ट जावचे खातीर आनी हें आमी केन्ना प्रितीपूर्वक एटेन्शनान आमी देवान नामस्मरण करची प्रॅक्टीस करता ती तेन्ना आमगेले देवा लोट कनेक्ट जावन आमगे लायफ म्हणटात पळय टोटली चेंज जावचें आनी तूं पोटेन्शियल आसा म्हूण आमी पळयत. आमकां ते केन्ना एक्सपिरियन्स मेळटा स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स मेळटा तेन्ना आमी देवाल प्रितीचे अनुभव करी येता हें देवाल नामस्मरणांतूची म्हूण पळयत. लास्टार आमी डायटा विशय डिस्कस केल्लें की कशी आमी कसले आमी खावच्यो वस्तू सात्वीक वस्तू आमी देवाक अर्पण करून खाल्ल्यार तांतूय आमकां देवाल प्रिती येवन ताजेनय आमकां आध्यात्मीक रुपारी उन्नती करचें मेळटा. आमी मागीर आमी सेल्फ सकट विशीं आमी लायफान रेग्युलेटेड जावन सात्वीक जावन जिवन केल्यार आमकां तांतूं आनीकय मुखार वचचें भाग्य मेळटा. कसलें की आमी कोणाक प्रीती करता ती तेन्ना आमकां कसन तांकां लायक जाता त्या वे करता ती तांकां कसन करचें नाका तें आमी करना. सो आमी केन्ना एक रेग्युलेटेड वेन आमी आमगे जीवन करता ती तेन्ना ते डूज अँड डोंट्स म्हणटात पळय ते केल्यार आमी मात प्रिंसिपल ह्यांची कशीय पुणी करून आमी देवा लोट कनेक्ट जावन देवाल विशय उडगास करता येन केन प्रकारेण कशी पुणी करून आमी देवा लोट कनेक्ट जाल्यार देवाल नामस्मरण करून ते खोड विशय आनी खंडीत देव आमकां भजतां पृथ्वी हुकूम केल्यार ददामी युगम देव आमकां सांगता. सो हांगा हांवें कन्क्लूड करता आसा कसं चूक जाल्यार क्षमापण करता. पूजा मातेची तुम्ही सेशन टेक ओवर. हरे कृष्ण.